पळय हांवें एक तिकेट बूक केल्ली लास्ट टायम कंप्लेनूय केल्ली की आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर आसा तांणी एक क्लियर कट स्टेटमेंट केल्लो की गोंयान सनबर्न अजून आमी परमिशन दिवंक ना. तेन्ना जर कोण तिकेट विकता आनी तिकेट जर कोण घेता जाल्यार तांणी कंप्लेन करचें म्हणून गोवा पणजीम पुलीस स्टेशनार हांवें सनबर्ना अगेन्स्ट कंप्लेन केल्ली की म्हजे कडल्यान तांणी पयशे घेतल्या आनी तिकेटूय अजून धाडूं ना आनी तिकेट जागोय फायनलायज नासतना हे क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करचें म्हणून अजून पर्यंत म्हाका पणजी पुलीस स्टेशना कडल्यान किंवा पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान ताचेर इन्क्वायरी करपाक आपोवना जावं कंप्लेंटूय रजिस्टर करूना कांय करूना. आज म्हाका एक मेसेज आयल्या फ्रॉम बुक माय शो हांवें जेन्ना तिकेट बूक केल्ली की द वेन्यू फॉर सनबर्न गोवा 2024 ऑन 28 December 2024 at 2 PM इज धारगली गोवा म्हणून. म्हणजे गोंयान इतली स्कॅमां आसतनाय गोंयान इतली स्कॅमां चलता आसतना सरकार हें कशें चलयता. आज सरकारान धारगळे तांकां परमिशन दिलां हाचे बद्दल म्हाका दिसता क्लियर कट सरकारान स्टेटमेंट करचो पडटलो. इतले कॉन्फिडन्सली ते धारगळे आमी सनबर्न करतले म्हणटा की आमकां एज अ टिकेट परचेजर फटयता की सरकार आमकां फटयता की तांकां परमिशन दिलां हें करपा खातीर. द कॉन्फिडन्स इज 28 डिसेंबराची तिकेट तांणी ऑलरेडी सेल करून जागो फायनलायज केलो. आज तांणी बॉम्बे हायकोर्टा समोर केस घाल्या आनी सगळे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा तांचे इंजंक्शन ऑर्डर आसल्या कारणान ते तांकां उलोवंक शकना काय. पण सरकाराची जबाबदारी आसा की जेन्ना लोक सांगता गोंयकार सांगता की आमकां सनबर्ना सारको इव्हेंट गोंयांत नाका म्हणून तेन्ना सरकार हो इव्हेंट जावपाक कित्याक दिता. 30 वयर पंचायतींनी रेजोल्युशन पास केलां की सनबर्न आमकां आमच्या विलेजान नाका म्हणून. सरकार बॅकडोर एंट्री सनबर्नाक दिता कशी हो एक मोठो प्रश्न आसा. गोंयकारांचे तुमकां आनी जायत आसचो म्हणून आनी तोय बी बॅकडोर एंट्री. द क्वेश्चन हॅज टू बी आन्सर्ड बाय चीफ मिनिस्टर एंड टुरिजम मिनिस्टर ऑल्सो की तांकां तांणी परमिशन दिलां काय. म्हज्या सारक्या गलिबल जे आज तिकेट परचेस केला तांकां सरकार ते सनबर्न हे तिकेट धाडून जागो फायनलायज जाला म्हणून सांगून इव्हेंट फायनलायज जाला म्हणून सांगून फटयता. दिस इफ द परमिशन हॅज नॉट बीन ग्रांटेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर सनबर्न then this amounts to cheating under BNS and action should be taken by government. म्हजी कंप्लेंट तुमचे कडेन ऑलरेडी पेंडींग आसा. तुमकां सो मोठोय कॉग्निजन्स घेवपाची गरज ना. त्या कंप्लेंटाच्या बेजिसाचेर गव्हर्मेंट शूड इनिशिएट इमिजिएट एक्शन इफ दे हॅव नॉट गिवन परमिशन. आनी जर परमिशन दिलें जाल्यार मान्य करा आमी परमिशन दिलें म्हणून एटलीस्ट गोंयकार कॅन टेक फर्दर एक्शन इन द मॅटर कारण गोंयकारांक सनबर्न नाका असं म्हणून लोक बॉब मारत आसा. वेन्यू फिक्स जाला आनी जर ते सांगता की 28 तारखेक आमचो जातलो म्हणजे दॅट इज द कॉन्फिडन्स सनबर्न होल्ड्स. आयदर दे डोंट टेक गव्हर्मेंट इन कॉन्फिडन्स ऑर गव्हर्मेंट इज टेकन इन टू कन्सिडरेशन ऑर गव्हर्मेंट इज बींग टेकन फॉर ग्रांटेड की परमिशन आमकां मेळटलें म्हणून. म्हणजे सरकाराचो वॅल्यू कितें उरलो एक लिप सर्वीस एजन्सी टू ग्रांट परमिशन एज एंड वेन दे डिमांड एंड इट इज ग्रांटेड. लोक कितेंय जालो लोक मरू जॉब स्कॅमान मरू लोक सनबर्नाक लागून मरू लोक आनी कित्याक लागून मरू पूण झगडून मरू पूण तांकां परमिशन मेळटलें अशें जातलें न्ही तें. म्हणजे दॅट मिन्स गव्हर्मेंट इज बींग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय सनबर्न फॉर शुअर. ओके.